गोंयान जबरदस्ती वचत थंय लोकांचो विरोध आसतनाय प्रकल्प उबारप चालू आसा. कुडका बांबोळी पंचायत वाठारांत नावशी हांगा मरिना प्रकल्प उबारपाचे प्रयत्न चालू आसात. ताका थळाव्या लोकांचोय विरोध आसा. लोकांचो विरोध आशिल्ल्यान जिल्लो अधिकारी कार्यालयान नोव्हेंबर म्हयन्यात जाहीर सुनावणी घेवपाचें थारायलां. ताका गोंय रापणकारांचो एकवटान विरोध केला. सरकार आनी संबंदीत खात्यान पयलीं CZMP आराखडो तयार करचो आनी उपरांत जाहीर सुनावणी घेवची अशी मागणी करपी निवेदन GREन जिल्लो अधिकारी कार्यालयाक दिलां. तशेंच MPT जबरदस्ती करता असो आरोपय ओलांसियो सिमोयसान केला. जे पब्लीक हियरींग आसा नोव्हेंबर 2 रिगार्डींग मरिना एट नावशी ते आमी ऑब्जेक्शन दिवपाक आमी कलेक्टराच्या ऑफिसान येयल्ले. कलेक्टर ना म्हणून आमी एडिशनल कलेक्टराक मेळलेले आसा आनी तेणेन सांगलां की आपूण हे ऑब्जेक्शन आमचे आसा ते पोल्युशन बोर्डाक नाल्यार गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड करतलो म्हणून. आतां हे जी पळय MPT जी आसा आयज MPT इज एक्टींग लायक अ सेपरेट स्टेट विथीन द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक तेंच्यांनी हे आयज नावशी जी एरिया जी आसा अरावंड 1 लाख वॉटर फ्रंट पळय आसा नावशीची विलेजाची ती लीज केल्या 30 वर्सांक एक अगरवाल कंपनीक. आतां MPT कसली रायट आसा ही एरिया लीज करपाक विदाउट इंटिमेटींग द लोकल गव्हर्मेंट ऑर लोकल ऑथॉरिटीज. आतां आमचो रेव्हेन्यू कोड जो आसा 1968 अंडर आर्टिकल 14 म्हणटा की लँड अँड वॉटर बिलोंग्स टू द स्टेट. पण तुमी कोण हे लीज करपाक प्रायवेट कंपनीक. त्या भायर आमी CZMP जो प्लॅन आसा तो एंटायर प्रोसेस आजून पासून कंप्लीट जावना. आतां नावशी जी आसा ही जुवारी एश्युरीन पडटा आनी जुवारी एश्युरीन कितलेशेच रिपोर्ट आसा NIOचे आनी दुसरे कॉम्पिटंट एजन्सीचे की ती आख्खी एरिया इज हायली मरीन सेन्सिटीव एरियाज. आतां तितून देर आर मोर दॅन 156 स्पिशीज ऑफ मरीन विच आर इन नावशी. आतां नावशीत विलेजीन सेपरेट NIO रिपोर्ट आसा थिंगा विंडो पॉयंट ऑयस्टर्स मेवता. आतां विंडो पॉयंट ऑयस्टर्स जे आसा दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982ची. आतां तुमी हे फॅक्ट सप्रेस करून आतां जो प्लॅन पळय तेंच्यांनी दाखयला EIA रिपोर्टाचेर ती प्लॅन HTL आनी LTL लायन डिमार्केट केलेली आहा आनी ही कोण अन्ना युनिवर्सिटी इन चेन्नईन डिमार्केट केलेली आसा. आतां ही HTL लायन आनी हायटायड लायन आनी लोटायड लायन जी आसा ही तुमी कशी डिमार्केट केली. जेन्ना CRZ नोटिफिकेशन अंडर Annexure 1 क्लियरली म्हणटा की HTL लायन आनी लो टायड लायन आनी फिशींग झोन्स आनी बेज आनी विंडो पॉयंट ऑयस्टर्स आनी मरीन रिसोर्सीस हॅज टू बी फायनलायज्ड वेन द पब्लीक हियरींग इज कंप्लीट अँड वन्स द स्टेट अँड द सेंट्रल गव्हर्मेंट गिव्स अ नोट टू द प्लॅन. हेच्या पयलीं तुमी डिमार्केशन करून कशें दाखयलें म्हूण हे आयज पब्लीक हियरींग सेकंडार पळय जालेल्या हे मुद्दम केलेले आसा टू सप्रेस फॅक्ट्स. आमी कलेक्टराक म्हणलां की तुमी पब्लीक हियरींग पोस्टपोन करा. पयले CZMP प्लॅन पयलीं कंप्लीट करा मागीर ती एरिया तुमी परत फ्रेश EIA करून स्टडी करून कित्याक जे फॅक्ट्स जे आसा कित्याक आख्खी बे नावशीची बे पयलीं नावशी CRZ नोटिफिकेशन कितें म्हणटा की सँड अलॉंग द बे should be protected and it's a no development zone area. No development zone area असताना तुम्ही हो प्रोजेक्ट कसो दिलो नावशीन आमी सरकाराक मागता. सो आमी सरकाराक मागता and we are hoping that Nilesh Kabral has always been by our side, hoping that this here also he will take action and postpone the public hearing and direct the project proponent to conduct a fresh EIA in accordance of CRZ notification. If public hearing is not postponed, then we will be forced to come on street citing that our livelihoods are going to be in stake. पर्यावरणाचे नेम मोडून नावशे हांगा मरिना प्रकल्प उबारतात ताका मान्यताय दिवपा खातीर CZMP आराखडो तयार करच्या पयलीं जाहीर सुनावणी घेवपाचे सरकारान प्रयत्न करप म्हळ्यार कितें तरी घोटाळो आसा अशें रामा काणकोणकार म्हणटा. CZMP प्लॅन करपाक लायिल्लो 26 तारखेक आमी एक मिटींग दवरली. 26 तारखेक एक मिटींग दवरून आमी लोकांच्या मध्ये CZMP प्लॅन हाडलो. थंय काही फिशरमॅनान थंयसर ऑब्जेक्शन हाडलें आनी थंयसर सांगलें फिशींग एरिया माग करुया म्हणून. आतां एक सरप्रायझिंगली एक हियरींग अनाउन्स जाता
आनी हियरींग अनावन्स जाता केन्ना 5 तारखेक CZMPचें हियरींग आसतलें नोव्हेंबराचेर आनी 2 तारखेक मरिनाचें हियरींग आसतलें। आतां हितून फरक पळया, हियरींग मरिनाचे पयलीं करता जें CZMPचे पयलीं करपाक जाय आशिल्लें। मरिनाचे हियरींगेक बाय इन्फ्लुएन्शियल वॉट एवर ऑब्जेक्शन्स येयली आनी तर मरिनाचें तें डिसिजन जालें जाल्यार फाल्यां CZMPचें वॅल्यू उरलो कितें? थंयसर त्याच प्लेसीचेर जंय फिशरमॅन आमी मार्क केल्ले आसा, थंय फिशर एरियेज मार्क केल्ली आसा, फीश ब्रिडींग मार्क केल्ली आसात आनी त्याच जाग्याचेर समज मरिनाचोय प्रोजेक्ट प्रपोज जाता जाल्यार हेतून कॉन्फ्लिक्ट जाता।